जी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो खबरो. प्रधानमंत्री आणि भाजपाचे वरिष्ठ फुडारी नरेंद्र मोदी हांणी आयज जम्मू काश्मीरांतल्या डोडा हांगा वेंचणूक रॅलींत उलोवप केलें. विरोधी पक्षांचे परिवारवादाचे आरोप करून जम्मू काश्मीर आतां भारतीय जनता पक्षाच्या कारकिर्दीन उदरगतीची नवी काणी बरयता अशें सांगलें. आजादी के बाद से ही हमारा प्यारा जम्मू कश्मीर विदेशी ताकतों के निशाने पर आ गया. इसके बाद इस खूबसूरत राज्य को परिवारवाद ने खोखला करना शुरू कर दिया. यहां जिन राजनीतिक दलों पर आपने भरोसा किया, उन्होंने आपके बच्चों की चिंता नहीं की. उन राजनीतिक दलों ने सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों को आगे बढ़ाया. इतले मजगतीं जम्मू काश्मीरात विधानसभा वेंचणुकेच्या पयल्या पांवड्याच्या प्रचाराची नेटान सुरवात जाल्या. ह्या पयल्या पांवड्याक 24 विधानसभा मतदारसंघ ह्या म्हयन्याच्या 18 तारखेक वेंचणूक लढयतले. इतले मजगतीं हरियाणात लेगीत एकाच टप्प्याच्या विधानसभा वेंचणुके खातीरच्या प्रचाराक गती मेळ्ळ्या. 90 वांगड्यांच्या विधानसभे खातीर 5 ऑक्टोबराक मतदान जातलें. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज हरियाणात पक्षाच्या प्रचार मोहिमेक सुरवात करतले. हरियाणा आणि जम्मू काश्मीरातल्या विधानसभा वेंचणुके खातीर मतमेजणी फुडल्या म्हयन्याच्या 8 तारखेक जातली. देशांत एकवट हाडपाक हिंदी भाशेचो भरीव वांटो आशिल्लो अशें केंद्रीय घरमंत्री अमित शाह हांणी आयज नवी दिल्लींत आयोजीत अधिकृत भास हिरक महोत्सव आणि 4थ्या अखिल भारतीय राजभाषा संमेलनाच्या उक्तावण अधिवेशना वेळार सांगलें. हिंदी आणि हेर भाशां मदीं सर्त ना आणि ती एकामेकाक पूरक आसात अशें तांणी मुखार नमूद केलें. हिंदी को संपर्क भाषा, जन भाषा, तकनीक की भाषा और अब अंतर्राष्ट्रीय भाषा बनाने के संकल्प का दिन है. मैं आज इस मंच से देश और दुनिया में रहने वाले सभी हिंदी भाषी भाइयों बहनों और अन्य भाषा बोलने वाले मेरे जैसे हिंदी प्रेमियों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई दे. केंद्रीय घरमंत्री अमित शाह हांणी हिंदी दिसा निमतान राजभाषा भारती मासिकाच्या हिरक महोत्सवी खासा पुरवणीचें विमोचन केलें. तशेंच राजभाषा गौरव आणि राजभाषा कीर्ती पुरस्कार भेटयले. तशेंच तांणी यादस्तीक टपाल शिक्को आणि नाण्याचें लोकार्पण केलें. अस्तंत बंगालातल्या आर्जीकर इस्पितळांत जाल्ल्या बलात्कार आणि हत्या प्रकरणाचो निशेध करपी दोतोरांचें प्रदर्शन भर पावसान लेगीत चालूच आसा. स्वास्थ भवना सामकार निदर्शनां करपी दोतोरांक परत कामार रुजू जावपाची सुचोवणी अस्तंत बंगालचे मुखेलमंत्री ममता बॅनर्जी हांणी निदर्शन थळार वचून केली. ह्या वेळार निदर्शनकारी दोतोरांनी फुडल्या बसके उपरांत निर्णय घेतले अशें तांणी सांगलें. ह्या वेळार मुखेलमंत्री ममता बॅनर्जी हांणी डॉक्टरां आड कसलीच कारवाय जावची ना अशें आश्वासन लेगीत दिलें. इतले मजगतीं ज्युनियर दोतोरांनी ह्या प्रकरणात हस्तक्षेप करपाची विनंती करपाचें पत्र राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आणि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांकां केलां. हाचे पयलीं डॉक्टर आनी राज्य सरकारां मदीं कितल्योशोच बसका निश्फल थारल्यो. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांखळेच्या सामाजीक भलायकी केंद्र आयोजीत कॅन्सर स्क्रीनिंग अभियाना अंतर्गत कॅन्सर डिटेक्शन कॅम्पाची सुरवात केली. ह्या वेळार भलायकी केंद्राचे हेर दोतोर आणि भलायकी अधिकारी हजर आशिल्ले. ह्या शिबिरांत मोबायल कॅन्सर डिटेक्शन व्हॅन उपलब्ध केल्या, जातून कॅन्सर ह्या दुयेसाची पूर्व चाचणी करपाची पुराय सुविधा उपलब्ध केल्या अशी माहिती मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिली. अंडर द CSR रिस्पांसिबिलिटी ये जो प्री डिटेक्शन बस हमारे लिए दिए हैं, इसमें एक्सरे, मेमोग्राफी, स्क्रीनिंग और इवन दो द ब्लड इन्वेस्टिगेशन, ये सभी
इसी बस में इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल हैं. अप्रॉक्सीमेटली द कॉस्ट ऑफ द बस इज 3 crores of rupees. अंडर द हेल्थ सर्विसेज दिस इज एन प्री कैंसर डिटेक्शन कैंप्स हमने गोवा में स्टार्ट किया है. आज तक 3 जगह यानी मंडूर, वालपई और कुडचरिम अप्रॉक्सीमेटली द 600 पेशेंट्स हैव स्क्रीन. और इससे एक चीज हो रही है कि प्री कैंसर डिटेक्शन पेशेंट हम अवेयरनेस करके लोगों को बुला रहे हैं. गोवा मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स प्री स्क्रीनिंग करके या डॉक्टर्स प्री स्क्रीनिंग करके समझो कुछ इन्वेस्टिगेशन चाहिए तो इस बस में आके इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं. इससे अर्ली डिटेक्शन ऑफ द कैंसर हो रहा है. मुझे लगता है कि गोवा के हर एक CHC, हर एक PHC लेवल तक हमारी ये प्री डिटेक्शन व्हीकल जाएगी. वहाँ पे सभी जो स्क्रीनिंग लोगों का हो जाएगा. इससे गोवा के लोगों को यानी अर्ली डिटेक्शन ऑफ द कैंसर फायदा होगा. राया मडगांवच्या VM साळगावकर इन्स्टिट्यूट ऑफ इंटरनॅशनल हॉस्पिटॅलिटी एज्युकेशन हांणी वर्सुकी ओणम उत्सव व्हडा उमेदीन विद्यार्थी आणि शिक्षक वर्गासयत मनयलो. सांस्कृतिक कार्यावळींत सजिल्ल्या ह्या पुराय उत्सवान विद्यार्थ्यांनी व्हडा उमेदीन वांटो घेवन जायत्यो सर्ती लेगीत आयोजीत केल्ल्यो. ह्या वेळार उलयतना ह्या संस्थेचे संचालक आणि प्राध्यापक प्रोफेसर इरफान मिर्झा हांणी ह्या अशा प्रकारचे उत्सव ह्या संस्थेच्या धार्मिक एकचाराचे दर्शन घडोवन दिता अशें सांगलें. Onam is not the only festival that we celebrate. We celebrate all our Indian festivals, but this is one of the most important festival that every year, except during the COVID time, and is organized by students with the support of faculty members, with cultural activities, dance programs, and traditional dressings. It resembles the new harvest festival in Kerala, but this festival is not only celebrated in Kerala, wherever the Malayalis, the people from Kerala live, irrespective of what religion they follow, they very much look forward to celebrating this Onam. आशिया चॅम्पियन ट्रॉफी हॉकी सर्तीन भारताच्या दादल्या पंगडान पाकिस्तान निमण्या गट खेळान 2-1 अशें हारयले. हो खेळ मोकी चायना हांगा जालो. ह्या खेळा उपरांत भारतीय पंगड उपांत्य फेरीन पावला. हाचे पयलीं ह्या आशियाई खेळान भारत आनी पाकिस्ताना आड जाल्ल्या मॅचीन भारतान पाकिस्तानाक 10-8 2 गोलांनी हारयल्ले. 4 खेपे वस्तादपण मेळोवपी भारत हाचे पयलीं उपांत्य फेरीन पाविल्लो. हरमनप्रीत सिंग हांच्या फुडारपणा खाला भारताचो हॉकी पंगड ह्या सर्तींत एकूय खेळ हारिल्लो ना. ह्या सर्तीची उपांत्य फेरी 16 सप्टेंबराक जातली जाल्यार निमणो खेळ 17 सप्टेंबराक जातलो. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आतां तुमी सामाजीक संकेतथळाचेरूय पळोवंक शकता. ते खातीर आमचे एक्स हँडल @DD News पणजी, फेसबूक पेज DD News पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD News गोवाचेर पळोवंक शकता. तशेंच DD गोवा चॅनल क्रमांक टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 आणि डिश TV चॅनल क्रमांक 1228 चेर पळोवंक शकता. इतल्यान खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळुया सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रान. नमस्कार.